दयानंद सोपटे असे किती वाईट केलंय की दयानंद सोपटे आज तुम्ही वडोपाची भाषा करता. कदाचित सरकार चालवना विरोधान असलो तरी सुद्धा ह्या जनतेची कामा जावपाक जाय. या मांद्रे मतदारसंघात बेकार माझे भाव बहिण आसात त्याच्या खंय तरी एक नोकरी मिळवून दिवपाची जबाबदारी ज्या इलेक्ट म्हणजे आमदाराचेर आसता त्याच्या खातीर खटपट करचो पडटा. या मतदारसंघाचो उदकाचो प्रश्न असो, लायटीचो प्रश्न असो, बेरोजगारीचो प्रश्न असो, त्याका खंय तरी एक चालना दिवपाक जाय, प्रायोरिटी खंय तरी राजकीय गोष्टी राजकीय उत्तर दिवचे पडटा. ते उत्तर आम्ही दयानंद सोपटे आणि सुभाष शिरोडकराक भारतीय जनता पार्टीन घेऊन दिल्ले आसा. हे राजकारण आसा. त्यामुळे जी गोष्ट आम्ही केल्या त्या गोष्टीच्या फाटल्यान पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश व पूर्णपणे दोन्ही कार्यकर्त्यांच्या फाटल्यान ठामपणे उभे आसा आणि त्यांना निवडून हाडपा खातीर सगळे तरेचे प्रयत्न करतले आणि निवडून हाडटले. गोंय राज्याक स्टेबिलिटी दिवपाची तुमच्या हातात आसा. हांव कित्याक म्हणटाय, आज पयलेच फावटी ताचे तुम्ही 2 निवडणुकीक सामोरे वता, विधानसभा आणि लोकसभा. गोंय राज्याक स्टेबिलिटी कित्याक म्हणटा हांवें, कारण गोंयच्या लोकांक स्थिर प्रशासन जाय, गोंयच्या लोकांक विकास जाय आणि तो विकास जर कोण दिवंक शकता आसत आणि स्टेबल सरकार जर कोण दिवंक शकता आसत जाल्यार ते मांद्रेचे भाव आनी भयणी हे गोंयच्या लोकांक स्टेबल सरकार दिवपाक शकतले. दयानंद सोपटे जर भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला स्वार्था खातीर न्ही, त्या खातीर तांच्यांनी भिवपाची गरज ना आणि दयानंद सोपटे उडोवपी बी ह्या मतदारसंघात कोण ना.